मंगलम. सर्वांक नमस्कार. आज आमगेलोटो श्री अजित अन्नुकामत सर मुंबईतुल्यान हांगा येयलासाची. काल शंकर महादेवनाल प्रोग्राम आशिल्ले सर. पैर आमगेल प्रधानमंत्रीले कार्यक्रम आशिल्ले. हे सर्व कार्यक्रम हांगचे अरेंजमेंट्स तुमका कशे दिसले सर? सर्व वृंदावनस्थ आमगेल स्वाम्यांक नमस्कार. आमगेले प्रिय स्वामी विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यांक नमस्कार करून तांगेल चरणावंदन घेऊन हांग जाल्लो प्रोग्राम सकाळाने सांगले ना भूतो ना भविष्यती म्हणून मुगेले एक दुसरे मत आसा ना भूतो आमगेल स्वाम्याले विचार आनी कल्पना पळयल्या रे भविष्यांत ताजे के व्हड प्रोग्राम जावचे आसत ताजी म्हाका फुल्ल खात्री आसा. हांग ह्या स्केलार जावचे कार्यक्रम आमगेल समाजाक म्हळ्यार इतलो व्हड गौरव देशाचे प्रधानमंत्री नेवचे हाज्या के व्हड गौरव म्हाका दिसना खंय आमगेल्या समाजांत आज इतें जावन आसता. हांव सांगेल म्हणजे भविष्यांत तो हाज्या के व्हड जावचा पुरो तर आत्ता आमगेल समाजांत असल व्हड प्रोग्राम आम्ही पळयलेलो ना. वॉलंटियर्सांक काम केलें हांव तें सांगचें. रामायणांत एक सान एक चन्नी आशिल्ली म्हणटा ती नांव मनार आयलेलें राम सेतू तांणी बांदिल्लो म्हणून. जर चन्नीन ते दोन पत्रां मध्येन तूं रेंव घालचें सानसान पातोर घालचें तें काम आमगेल वॉलंटियरान करचें. तांगेलें नांव खंय येना. राम आनी तें चन्नी निमगिलेलें तूं इतले कश्ट काडता कसले काडता ना म्हाका वतना श्रीरामाल नांवार म्हाका प्रेरणा मेळटा. तशीच आमगेल सकट वॉलंटियरांक नांव ना कांय ना कसले तांगे कसले क्रेडीट मेळना खंय नांव येना. जर तांणी अशें काम केलां तें चन्नीन म्हणके काम केलां. मागीर रामान चन्नेक खुश जावन 3 बोट अशें हें केलेलें आज तें शाश्वत आसता 3 बोट. तशीच आमगेल वॉलंटियरांक येवचे जनरेशनाक ताजे आशीर्वाद मेळूं असं तें हांव चिंतता. सर हांगचे आतां प्रोग्राम पळोवन नेक्स्ट एक यंगर जनरेशनाक तुमी एक यंगस्टर्स आहात नेक्स्ट चेडू जावं यंगस्टर्स जावं हांगा मस्त जन येवचे आसात मुखार तांकां एक कसो मेसेज दिवचो तुमी चिंतता? हांव आमगेल समाजात सकट यंगस्टर एक सांगचें आमगेल आतां लायफ मॉडर्न जाता असं मुखार वता असं आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हें तें पुराय चलता असं जाल्यार आमगेले स्वाम्याल एक कल्पना आशिल्ली म्हळ्यार हांगा आमगेल मठांत एक रामाल प्रतिमा मागीर अयोध्या म्हणजे वातावरण दक्षिण अयोध्या हांगा तांणी एक तयार केला. हे सकट म्हळ्यार आमगेले येवचे जनरेशनान हांगा येवका देवान कार्य म्हळ्यार आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स एक जाग्यार जर इमोशनल आनी स्पिरिच्युअल इंटेलिजन्स खातीर स्वाम्यान इतले कश्ट घेतला आमगेले ताका तुमी फुल्ल प्रोत्साहन दिवन सपोर्ट करून तुमी येता रावका हांगा तेंच हांव सांगचें. म्हळ्यार आमकां देव रामदेवान राखला इतले वर्सां दुखून 550 वर्स म्हळ्यार सांगू आतां म्हळ्यार कल्पना करूं जायना. आनी मुखार 550 वर्सां नंतर त्या टायमार जेन्ना आमकां ह्या प्रयत्न आमी केल्ल्यान पुरे मेमरीज आमगेले. सो तुमी नव जनरेशनान आमगेले मठा उठू कनेक्शन दवरका हांगा येवका आमगेल पुराय समाजाच्या कार्यक्रमांत तुमी फुल्ल म्हळ्यार सपोर्ट आनी एनकरेजमेंट दिवन एक आमगेली कम्युनिटी सानी कम्युनिटी आमगेली ताका आमी कशी हें ग्रोथ करता म्हळ्यार इमोशनल आनी स्पिरिच्युअल ग्रोथ तुमगेल हाता आसा नव जनरेशनाक. सो आतां आमगेले हांगचे आयिल्ले क्राउड सोडून घेवन भायर आमगेले सोशल मिडियांत आमगेले युट्यूबार जावं फेसबुकार जावं मस्त जनान पळयले ताजे बद्दल कसो तुमगेले रेस्पॉन्स की कोणा तुमकां सांगिलास की सर? म्हाका म्हळ्यार म्हाका आश्चर्य दिसता. म्हाका दिसता हाजे श्रेय म्हळ्यार एक आमगेल स्वाम्यांक एक आमगेल देशाचे प्रधानमंत्रीक इतली खुशी जाल्ली आमगेले ह्या फंक्शना निमित्त की तांणी इतले ब्रॉडकास्ट केला की म्हाका दूर दूरच्यान जे निमगिता ती दुसरे गांवचे दुसरे प्रांताचे आमकां कितें तुमी आपयनी म्हणून तितले आमगेले म्हळ्यार सोशल मिडियार इतले प्रोपोगेट जाला. म्हाका म्हळ्यार स्कुलाचे फ्रेंड कॉलेजा फ्रेंड खंय घेवन येता असं तुमगेलो हो इतलो व्हड समाज इतलो व्हड तुमी प्रधानमंत्री येयले म्हणून. सो आमगेले ह्या सोशल मिडियार व्हायरल जाला आनी म्हाका दिसता मुखार वचून आमी हें परमनंटली म्हळ्यार श्रीरामाल प्रतिमेक म्हाका दिसता एक आयकॉन म्हणून हांगाचे म्हळ्यार दक्षिण अयोध्याचे आयकॉन म्हणून आनीक फेमस जावचे आसा. आनी आमगेले युथाक अनेक एक मेसेज म्हळ्यार तुमी कितले जाता तितली हें स्प्रेड करात ती प्रोपोगेट करात ती म्हळ्यार आमचे दक्षिणेचे अयोध्या तशी आमकां करूं आसा. इतलो वेळ आमगेले सर्व वीक्षकांक एक बेस्ट मेसेज दिल्ले श्री अजित मामाक आमगेले धन्यवाद. धन्यवाद.